सांसुम्या मंदिरान सुम्या गितां गावमादू तुका हरसिता आमची तुवें ओतुल्या सर्देल्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळसा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जालाय आमचो बडवो सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान सोम्या गितां गावमादू तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतुल्या सर्देल्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक मोगाचो स्वागत करता. आयच्या मिसाची तेसांवां अशीं आसात. ह्या तेसांवां पासत आयच्या मिसाळार प्रत्येक जाण मागूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. अँड्रू डिसोसा आनी कुटाम बाळकाजीसून केल्ल्या सर उपकारांक नॉर्बर्ट कुएल्लो, क्रिस्टीन क्रास्ता, जुलियट आनी कुटाम, क्रास्ता कुटाम, ब्रायन वासनंदांचें कुटाम, फ्लेवी मस्करेनस बाळका जेजून तांच्या जिणेंत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन हें मिसाचें बलिदान भेटयतात. आनी त्याच वक्ता जनेशा सिक्वेरा तिच्या प्रत्येक इरादे पासून मागता. देवादीन रोनाल्ड वलेरियन डिसोसा हाच्या आत्म्या खातीर मागता जुलियट आनी कुटाम. कुटमान सरलेल्या सर अल्मा पासून मागता सिस्टर ग्रेशन. देवादीन आयडा डिसोसा मरणाच्या पयल्या वर्साचें स्मरण मिस्तितात सेक्युलर कार्मेलीत मेळ. देवादीन रॉबर्ट गोवियस 7व्या दिसाचें स्मरण मिस्तितात कुटुंबाचे सांदे. तशेंच आरान्ना आनी डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या सर सान्या पासून मिस्तितात ऑलिवर डिसोसा आनी डोरिना. देवादीन गिब्सन बार्बोसा हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तितात रूपा आनी विक्टर. देवादीन जॉन मोंतेरो मरणाच्या 5व्या वर्साचें स्मरण मिस्तितात आयरीन मोंतेरो आनी तांचें कुटाम. ह्या तेसांवा बराबर आमचीं तेसांवां सुम्याक पेटोवया. आमच्या लागीं मागणे विचारल्या सुमेस्त तसो उगडासकाण तांच्या पासोती आमी मागया. पवित्रिंदाचें नांव उच्चारून आयचें हें मिसाचें बलिदान आतां आमी आराम करया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेसू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मोगशनो आयच्या दिसा आमी भाग्यवंत बार्नबास हाचें स्मरण करता, हाची परब संभ्रमता. बार्नबास सा पौलूचो सांगाती. ताचे ते एक विशेष गूण आसलो. तो गूण हेरांक उत्तेजन दिवचो, हेरांची पाट तापडचो, हेरांक प्रोत्साव दिवचो. आज जर तर आमकां सा पावल आसा एकाच कारणा खातीर, सा बार्नबासा खातीर. बार्नबासान सा पावलाक सगळ्या पवित्र सभेक इंट्रोड्यूस केलो, ताची वळख तांकां करून दिली. एका काळार सा पावल खुनीघार जावन नासलो. सा स्तेफनाक जीवशी मारतना ताणेंच साक्ष दिल्ली. क्रिस्तांवांक दूख दिवचो साऊल पावल जाला, ताचें जिवीत बदललां. तो आतां जेजूचो एक खरो आपोस्तल म्हणून बार्नबासान सगळे पवित्र सभेक सा पावलूची वळख करून दिली आनी पवित्र सभेन ताका येवकार दिलो, ताका एक आपोस्तल म्हणून मानलो. असले एका महान मनशाची परब आज आमी संभ्रमत आसतना सा बार्नबासा बरी आमी हेरांक उत्तेजन दिवया, हेरांक प्रोत्साव दिवया, हेरांची पाट तापडया, हेरांत थंय आसलें बरेंपण आमी पळोवन तांच्या अस्कतकायेंतय आमी उदार मोन दाखोवन तांकां बरें जावंक नवे अवकाश करून दिया. जायते फावटी आमी हेरांची कोडी काडल्यात, हेरांची टिका केल्या, हेरांक आड पांय दिला, हेरांचें बरेंपण उलयनासतना आमचें
तांचे फाड मात्र आमी हेरांक सांगलां. सर आमच्यो चुकी वळखून घेवया, आमच्या पातकुने बोगसाणें मागया, नितळ काळजान नितळ मनान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवं आमकांच आमी आयती करया. सर आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पुर्विदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान सुदारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार करये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पुर्विदार देव आमची काकूळट करूं, आमची सर पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या सुखाक व्हरून पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बावडतान आनी पवित्रत्म्यान भरलेल्या भाग्यवन बार्नबासाक तुवें आन बावडत्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटून आमकांय तुजे उर्बेन भर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करू देव तुजे सुमें पवित्रत्म्याचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. सुम्या जेजूची सुवार्ता जायती सतमनोवंक लागली आनी ताची ती परतली. ही खबर जेरुजालेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वास रावोवंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्रत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्यान जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संकोच जायतो सोडलो. उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून थार्साक गेलो. थंय सावल मेळटाच ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोकाचे पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे: बार्नबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपाऱ्या सभेन ल्हानवड जाल्लो मानाहेन आनी सावल. एक फावटी उपास धरून ते सोम्याचें आराधन करीत आसता पवित्रत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगाड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करून जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान जैत ताणें आपणायलां. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक आपली सडवण कळीत केल्या.
जनांगा हुजीर आपले नितीवंतपण ताणें उगडलां. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक सगळ्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जैता ताळो काडा. उल्हासान गितां गावून ताका वाखाणा. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. किन्नारी हातीन घेवन ताची स्तुती करा. विणो वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पराक जैत मागा. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. Hallelujah, 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 hallelujah. Bhutar tuji sumya muja. Word sounding मुझे वाटे विचित न तुझो दुनिया देवा पेरंदी मुझे चिने. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसो. भगवान मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या धर्मदूतांक सांगले, वेतना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पाचारीत वचा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोटकारांक नितळ करा, देवचार धांवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात. पयणाक गुती जावन बदलून दोगलो जावन पांयांक वांडो वा हातांत दांडो जावन घेनाकात. कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळडेन तुमी रिकतच थंय खुशयेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हणून पयलें समजून घेया आनी थंयचे बायचन वचसर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधानी ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोबे रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी माध्यमांनी आयकूंक मेळची जॉर्ज फ्लॉयड हाची काणी आमी सर्वांनी आयकल्या. कालच्या दिसा अमेरिकांत ताच्या मरणाची रीत चल्ली. तो एकलो आफ्रिकन अमेरिकन, म्हळ्यार गोऱ्या अमेरिकना मध्ये तो एकलो काळो अमेरिकन. ताणें केल्ले एका ल्हानशा चुकीक एका गोऱ्या पुलीस अधिकारीन ताका अरेस्ट केलो. अरेस्ट करतना ताका धरणीर वमतो न्हिदावन गोमटेर आपलो दोंपोर ताणें दवरलो. उस्वास काडूंक जायनातलो जॉर्ज फ्लॉयड सुमार 2 मिनटां जिवाच्या आकलाचाक वद्दाडटा. म्हाका उस्वास काडूंक सोडा, म्हाका उस्वास काडूंक सोडा, म्हाका उस्वास काडूंक जायना अशें म्हणून तो बोब मारता. पूण थंयसर आसले ते हेर पुलीस अधिकारी ताची बोब आयकना. जॉर्ज फ्लॉयड थंयसरच उस्वास बांदून मरता.
त्या उपरांत कितें जालें म्हणून तुमी सकट जाणा. संवसारभर हरताळां प्रतिभटनां जातात. गोऱ्या मनशांनी काळ्या व्यक्तींचेर चलोवच्या जुल्मा विशान जबरदस्ते विशान पुरुशांकान आपलो विरोध कळयतात, दाखयतात. ह्या प्रतिभटना वेळी जॉर्ज फ्लॉयडाची ती निमाणी उतरां परत परत ती आमकां आयकूंक मेळटात. तो प्रतिबंधकर्चो लोक ही उतरां उल्लेख करतात. आमकां उस्वास काडूंक सोडा, आमकां उस्वास काडूंक सोडा, आमकां उस्वास काडूंक जायना. वी कांट ब्रीथ, अलाव अस टू ब्रीथ. भावांनो आनी भयणींनो, आमच्यो बोवारी उस्वास बंद करूंच्यो, आमचें तोंड दपोवच्यो आनी आमी केल्लें बरेंपण लेखीन आसतना आमचे अस्कत कांय उखल धर्म नांव पाड करच्यो, जिवीत देस्पटावच्यो सबार सक्ती आसा. पूण आज आमी पेस्त समरोमचो तो व्यक्ती भगवंत बार्नबास हाका एक आडवाद या एक्सेप्शन म्हूण आमी म्हणयत. ताचे विशांत आयचे पयले वसाप आमकां अशें सांगता की तो एक पवित्रत्म्यान भरलेलो बरो मनीस, पवित्रत्म्यान भरलेलो भवाडटान भरलेलो एक बरो मनीस. तो कोणाचोय उस्वास बंद करूंक वचोंक ना, बदलाक तो उस्वास दिवंक पेसाडलो. सर्वांनी हरकत नासतना उस्वास काडचे बरी ताणें पळयलो. हेरांच्या जिणेंत तो कांटो जावंक ना, बदलाक उजवाड दिवचो दिवो जालो. ताच्या सुम्या बरी ताणें हेरांच्या जिणेंत जीव भरलो. ताणें कसो जीव भरलो म्हणून ताका दिल्ल्या थोड्या नांवा वयर आमी जाणा आसात. भोवनो भिणीनो, मुळाव्यान ताचें नांव जोसेफ, पूण ताका विविध नांवांनी आपयताले. तो जावन आसलो पावलोचो सांगाती. ते दोगी अंत्योकांत एक वर्सभर सुवार्ता प्रसार करतात. थंयसर तांकां आनी ते सुरविल्ले पवित्र सभेक क्रिस्तांव म्हणून आपयतात. ते दोळपर्यंत ते नांव क्रिस्तांवांक दिल्लें ना. बार्नबास क्रिस्त सारको या क्रिस्तांव कसो जालो? पयल्यान पयलें क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे ताणें आपणाचें जिवीत मांडून हाडलें. आमी वाचता ताणें थासो म्हणलो तो जागो आसलो, तो जागो विकून मेळ्ळलो दुडू आपोस्तलांच्या पांयां तळा हाडून दवरलो. अशें आयचे सुवार्थेन सांगलेले प्रमाणे हरकते विणे सोम्याचे सुवार्ता परगट करूंक ताका साध्य जालें. देखून भावनो भयणीनो, तो क्रिस्त सारको, तो क्रिस्तांव आपणाचो जीव सुरक्षीत सांबाळचो न्हय, बगर आपणाचो जीव हेरां पासत ओपून दिवचो, तो क्रिस्तांव. दुसऱ्यान ह्या जुजेक बार्नबास म्हूण आपयताले. बार्नबास म्हळ्यार कितें? बार्नबास म्हळ्यार उत्तेजन दिवचो, प्रोत्साह दिवचो, बुजवण दिवचो व्यक्ती. बार्नबासान साम पावलूक प्रोत्साह दिलो. ताणें पावलूक आपोवन हाडून पवित्र सभे मुखार ताची वळख करून दिली. आमी जाणाव पावलू कोण म्हणून. हो पावलू तो आदलो पावलू न्हय, आतां तो बदलला. साऊल आसलो पाऊल जाला, तो कन्वर्टर जाला, जेजूचो कोळो उर्बेवन शिस्त जाला म्हणून ताची वळख बार्नबासान पवित्र सभेक करून दिली. त्या देखून सुरविले पवित्र सभेन बार्नबासाच्या उतराचेर पातयेवन साऊलाक स्विकार केलो आनी ताका सुवार्ता प्रसार करचे मिसांव दिलें. बार्नबासान असलें एक उत्तेजन प्रोत्साह साम पावलूक दिवन नासलें जाल्यार आज आमकां येदो व्हडलो सांत इगर्ज मातेन आसचो ना. देखून बार्नबास उत्तेजन दिवचो व्यक्ती, प्रोत्साह दिवचो व्यक्ती. तिसऱ्यान भावनो भयणीनो, बार्नबासाक आपोस्तल म्हणून आपयलें. तो जेजूच्या 12 आपोस्तलां पैकी एकलो न्हय, तो 72 शिसां पैकी एकलो. तरी आसतना ताका आपोस्तल म्हणलें नांव कित्याक दिलें? आमी जाणाव आपोस्तल म्हळ्यार धाडलेलो व्यक्ती, धाडलेलो व्यक्ती. बार्नबासाक आपणाचें मिसांव बऱ्यान कळीत आसलें.
ताचे मिसांव तो बऱ्यान समजलो. पावलू सांगता तो 2000 मैलांच्या चड लांबायेचे मिसांव ताणें हातीन घेतले. सांब पावलूक मेळिल्ल्यो चड आडकळी, चड आपाय, चड विज्ञान वरां ताकाय भोगूंक मेळ्ळी. तरी आसतना धैर्यान ताणें सुम्याचे मिसांव परगटले. त्या देखून तो एक आपोस्तल, धाडलेलो व्यक्ती. भावनो भयणीनो, बर्नबास खऱ्यान पवित्रत्म्यान भरलेलो व्यक्ती. पवित्रत्म्याक केदाळ आमचे ते आमी काम करूंक सोडटा. त्या वेळार आमी हेरांक प्रोत्साह दिवंक शकता. आमी खरे क्रिस्तांव जाता. आमी आपोस्तलां बरी खरे आपोस्तल जावंक पावता. तर तसो जेजू आमच्या काळजान येवचो. बगेवन बार्नबासाचे मजतीन आमकां सुमेस्तांक खरे क्रिस्तांव, खरे बुजवणदार, बरे उर्बेवन आपोस्तल करून दी म्हणून आमी मागया. आमी उस्वास दिवचे व्यक्ती जावया, उस्वास काडचे व्यक्ती न्हय. हेरांक जीव दिवचे व्यक्ती जावया, जीव सोडचे न्हय. तो जेजू बाळो जो जीव दिवंक म्हणून आयिल्लो, भरपूर तरान तो दिवंक आयिल्लो, आमकां समेस्तां जीव दिवचे व्यक्ती करून दी म्हणून आयच्या मिसाळार आमी मागया. आमेन. Tungi Bapa Undo Hogowanso Dakaros Kasinto Polam Chawabraso Serva Samche As Betaita Unya Waina Save Dayil Svikar Kar Mun Magda Bapa Tuji Burgi Upun Tugi Bapa Undo Hogowanso Dakaros Kasinto Polam Chawabraso. म्हज्या भोवनो बुडीनो म्हजें आनी तुमचें हेर गांव बलिदान, आमच्या जिविताचें बलिदान सरपदविधार देव बापाक मानवल्लें सावदी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. बापा, आमी तुका भेटयता त्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या बावटचो उजवाड दिव. भगवंत बार्नबासाच्या काळजान तुवें पेटयलो त्याच तुज्या मोगाचो उजो हे भेटोवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ उर्बेवून धर्म प्रगटणार आमचें उदें उपजय. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनू आसूया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदविधारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिनू आसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिण तुके दिनसांडिनाय, पूण भाग्यवान धर्मदूता वरवीं तो निरंतरी राखून व्हरताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी करून तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर
आनी सर्गींच्या सगळ्या दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी निरंतरी गायता. Pit, pit, dulbaranzo सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कस मरण सुसूंक वेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पात म्हणजे मोगसाणें मेळच्या तुमच्या पसतून सुमेस्त मनशां पसत तें वरोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartasu good purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुन्हा जीवन पाव आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आतां आमी भक्तीपणी उडास काडटा. हो जिवीत दिवचो उंडो आनी ही सोडवण दिवची काल्स तुका आतां समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत ह्या मेजा वयली सेवतेल्या आमच्या सुमेस्तांक ताच्याच पवित्रत्म्या वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची खण म्हणून नम्रतायेन तुजे लागीं मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून आमच्या आदी सरून गेल्यान आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी उडास काडटा त्या सरलेल्या भवट्यांची तूं काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन सरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची प्रत्येक जावन हें
मी विक्षण करच्या आमच्या भाऊ भयणींची दया कर म्हण आमी वागता हांव कारमरये जेजूचे माये सांगाती भगवान जुजे तसो पती भगवान धर्मदूत भगवान बार्नबास जाचें स्मरण आज आमी करता आनी त्याच वक्ता सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या हेरां भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सुम्याची सुवार्ता प्रसार करचे आपोस्तल आमी भगवान बार्नबासची देख घेवन ताच्या पावलांत चलोवन सदांच उर्बेवंत मिशनरी जावच्याक जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हणून ताणें शिकयलेल्या त्या अपुरबायेच्या मागण्याद्वारे बापा लागीं आतां सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली पिडेशिडेंतली कधी दुखींतली अवघडांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे दुसरें येणें बरोवशान उद्रेक केल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या सुम्यांत पळय नाका बदलाक तुजे पवित्र सभेन तुजे वयर दवरलेल्या खंड बावडचेर बरोशचेर मोगाचेर दयाळ दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. सदांच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता ज्वेदवाच्या पुता बापाच्या खुशी परमणांनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुझ्या मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी. तुज्या सुरशिल्लीं वेगळीं सरोंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका. पळया भोवडीनो बापान ह्या संवसाराक धाडिल्लो पयलो आपोस्तल आमचो सुमी तोच आमकां ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान घटाय दिवन ह्या संवसारान ताची सुवार्ता परगट करूंक धाडटा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पितराचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू
तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सूर्या काळजा सोम्या तुका नवडटा, सगळ्या मौनाक तुजो उपकार मिळता. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेच देणे, कितेंच न्हय आमी तुजे विणे. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवडटा, सगळ्या मौनाक तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका वगडाप तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थुया. प्रीतीवन बापा भगवंत बार्नबास तुझ्या धर्मच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासनीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्याय. जे आमी आतां कुणांनी संभ्रमता तें दैवीक जिवीत आमचें पयण समतच सर्गी महिमेन भोगूंक आमकां वन पावय. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोमी तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमच्यावर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळका जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावनचो म्हजो संतोष म्हणटास तुमी. जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशा कुळाक तो तांच्या गरजांनी पावता. बाळूक जेजू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. तर भोंवून बुडीनो जेजून केल्ल्या त्या बचवणाचेर पातयेवन सरमची त्या साव आमची मागणी सुम्याक समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी जायतो लोक ह्या कोरोना व्हायरस धर्मान कश्टून आसा. जायत्यांचें काम होगडायलां. जायतीं पिडेस्तां आस्पत्रेंत वळवळून आसात. आनी हर एक लोक एका नंतर एका समस्याक शिरकून कश्टून आसा. त्या सुमेस्त कश्टूंच्या लोकांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. बेगीनच ह्या वखदाक ह्या पिडेक वखद सोदून काडूंक आनी तशेंच ह्या पिडेस्तांची सेवा करच्या सर डाक्टरांक नर्सांक तशेंच आस्पत्रेच्या शिबंदेक सुमे राखून दी. आनी आमकां सुमेस्तांक परत फाटी गरजेक येवन हें मेसाचें बलिदान सांगाता भेटूंक तो फावो करून दी म्हणून जेजू बाळका लागीं एक घडी बोरमावनपणी आमी मागया.
ही आमची मागणी आनी तशेंच आमच्या काळजांत आसली मागणी आयच्या मिसळार आमी सोम्या मुखार दवरली ते सावा सगळी सोम्याक समर्पण सांगाता म्हणया ये भगवान जेजू बळका तुजी सर पदवी तुज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात पेसावन कोकलेलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या पेसावांनी भर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो 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 देवाचो पूत मनीस आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस आनी जालो आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस आनी जालो आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अच्यो पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतीन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वयले सर कस निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक तुका काळजांतल्यान वर्गां दिवया. ये भो उद्धार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी बरोवन केल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या पंचा इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सगळे लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोम्याचो आशिर्वाद न्ही मात्र आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या पिरगजेचेर आमच्या देशाचेर प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत आसच्या सर पिडेस्तांचेर आनी बेगीनच ही पिडा आमच्या तावन पयस सरोंक सगळ्या संवसाराचेर तो सोम्याचो आशिर्वाद आतां आमी सांगाता मागया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे चियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. Balka, Morizalka, Prosundo, Sopi, Marta, Margundovo, Gopantanka, Sukantani Duka. Jesu, Tu somos astro, Tu Ram Jesus, Tu Jevi na condustro e sangatae. Jesus, Tu somos astro, Tu Ram Jesus, Tu Jevi na condustro. Mogal putra soe, au care ashirvadi,
भाविंत कृष्णाची कृपे निरामकाम आमचे देवा आमच्या जिस्मांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.